नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. जेन्ना आमी एखादी कार्यावळ पळयता किंवा एखादो कार्यक्रम पळयता तेन्ना पळोवपा बरोबर ते आयकुपाची एक म्हत्वाची क्रिया आमी सगळे जाण करतात. आनी हे आयकुपाचे जेन्ना आमी विशय येता तेन्ना गोंयचे एक नामनेचे कान नाक घसा म्हणजे ताळो हांचे तज्ञ दोतोर डॉक्टर मिलिंद दाबोलकर हांचें नांव अग्रणी म्हणून येता. तर आज आमी तांकां आमच्या स्टुडियोन मुद्दाम मुजरत आपयल्यात की आमकां एक मार्गदर्शन करपा खातीर की जाणटेपणांतले आयकुपाचे विकार किंवा समस्या हाचेर एक मार्गदर्शन करपा खातीर. कारण आतां तंत्रगिन्यान बदललां. पयलीं म्हणजे जाणटेपणाची व्याख्याय बदलल्या, तंत्रगिन्यान बदललां आनी हे विकार किंवा हे समस्या आज आमी आरामान हाचेर मात करूं शकतात. तर हाची तोंड वळख करून घेवपा खातीर आयची खाशेली कार्यावळ. दोतोर नमस्कार आनी तुमकां येवकार. सगळ्यान पयलीं जशें आमी खूब फावटी म्हणटा किंवा उलयता की जाणटेपणांतल्या आयकुपाच्यो समस्या किंवा आयकुपाच्यो तक्रारी किंवा विकार वॉट एवर इट इज. तर हातूंत पयलीं म्हणजे आमकां वील हॅव टू डिफायन वॉट इज जाणटेपण आनी मागीर समस्या म्हणजे कितें तें. म्हाका हाचेर तुमी आमकां तुमच्या भाशेन तुमच्या पद्दतीन विश्लेशण करचें. आतां आमी हालीं जाणटेपण जें म्हणटा तेका आतां वर्सां बिर्सां अशी कांय उरोंक ना. बिकॉज आमचें आतां लायफ स्पॅन बरेंच वाडला बिकॉज ऑफ गुड सायंटिफीक कायंड ऑफ मेडिकेशन्स वीच आर देर अवेलेबल, ऑपरेटिव्ह मेजर्स आर देर अँड वी कॅन ऑलवेज बी ट्रिटेड विथ ऑल पॉसिबल डिझीजीस. तर आमचें जें लायफ स्पॅन आसा ह्या फावटी ह्या स्पेशली एरांतले बरेच वाडला. सो अशें वाडटकूच सुद्दां आमकां थोडीं दुयेंसां आसात जी आमी टील टॅकल करूं शकनात. जशें की वन ऑफ द थिंग इज कानाची आयकपाची लेवल्स. बरोबर. जशें आमची नर्स वीक जायत वता एज द एज प्रोग्रेसीस तशें कानाची आयकपाची लेवल इज वन ऑफ द थिंग वीच ऑल्सो डिटेरिएट्स. बरोबर. जशें दोळ्या खातीर मोतीबिंदू जाता म्हणटा आमी आनी तेतून ऑपरेशन जावन आमकां दिसता. बरोबर. बट कानाच्या बाबतींत कितें आसा, कानाची नर्स जी आसा ती स्लोली आयकपाचे लेवल्स कमी करपाक वता. आतां कितली कमी करूं शकता आनी खंयच्या वयानुसार सुरू जाता हे लोक विचारतात. बरोबर. युजली 65-70 ही एज लिमीट आमी धरली वता. त्याच्या मागीर ती लेवल मातशी देंवपाक सुरू जाता. बरोबर. ती कितें जप करून तुमी उठले दुसऱ्या दिसा आनी लेवल सामकी देंवल्या अशी युजली जायना. बट स्लोली प्रोग्रेसिवली तुमची आयकपाची लेवल कमी जाता. हे जाल्या कारणान खूब लोकांक कळना की आपल्याक आयकपाची लेवल कमी जाल्या. बिकॉज ती इतलो ग्रॅज्युअल चेंज आसता की खूब जाणांक कळना की अरे बाबा आपल्याक खरेंच आयकूंक कमी येता. आपल्याक दिसता की अरे म्हाका तर सगळें आयकूंक येता. बरोबर. बिकॉज ज्या संदर्भात आमी डेली काम करतात ते आपले आजूबाजूचे लोक तेच उरतात. करेक्ट. आणि जवळ 80% जे उलोवप आसता आमचे ते तेंच्या कडेन असल्या कारणान तीच भाशा आनी तेच शब्द परत असल्या कारणान आमकां जाणीव जायना की आमकां खरेंच कमी येता आयकूंक. बरोबर. करेक्ट. म्हणजे डॉक्टर म्हाका आसता म्हणजे एक थोडेशें अशी ल्हानशी गजाल सांगता की तुमी सांगता त्या प्रमाणे कितें आसा की हे इतके हळूहळू जाता की आनी हेच लोक मागीर आपूण मोठ्यान उलयता आनी तांकां दिसता दुसऱ्याक सारकें आयकूंक येना म्हणून मोठ्यान उलयतात. आनी एक गजाल अशी आसा एकटो म्हणजे जस्ट एक चडशी ल्हानशी जी गजाल वाचली म्हणजे कितें आसा, एक जाणटो मनीस दोतोरा कडेन वता आनी सांगता की आपल्याक आपले बायले खातीर एक आयकुपाचें मशीन जाय म्हणून. तर दोतोर विचारता ताका कितें प्रॉब्लेम आसा. तर म्हणजे लागींचें आयकूंक येना, कितके डिस्टन्स पर्यंत तिका सारकें आयकूंक येना. तर तो घरा वता आनी बायलेक ती भाजी शिंदता. तर तो तिका विचारता आज कसली भाजी करता. आनी मातसो फुडें वता आनी मातसो फुडें वता आनी मातसो फुडें वता. आनी मागीर ताका ती बायल सांगता उदोवच्यान आपूण तुका 10 फावटी सांगलें मुळ्याची भाजी करता म्हणून. सो बेसिकली हाका आयकूंक येना पण हाका दिसता की तिका आयकूंक येना म्हणून. सो बेसिकली अशा पद्दतीचे हे ग्रॅज्युअल म्हणजे परसेप्शन प्रॉब्लेम्स जातात. करेक्ट. डॉक्टर म्हाका एक सांगा, तुमी सांगलें की हे जे प्रॉब्लेम ते चडशे ती नव हळूहळू ताची जी एबिलिटी म्हणजे त्याची पोटेन्शियल ती कमी जाता म्हणून ते आयकपाचे लेवल हळूहळू कमी जाता. बरोबर. म्हाका सांगा दुसरें तुमी सांगलें की हाका अशें एक्झॅक्ट फिक्स वयोमर्यादा अशें ना बाबा हें 50 वर्सां जाता अशें न्हय. ते खंयच्या मनशाक हळूहळू जावं शकता एज यू सेड 60-65. हय, युजली आमी इंडियन पॉप्युलेशनाक पळयल्यार 65 एंड अबाव आमी त्या कॅटेगरीन धरता की बाबा येस तुजी नर्स मातशी वीक जातली. बरोबर. प्लस तुमचे लायफस्टायल म्हणजे हेच्या पयलीं तुमी खंय मायनिंग एरियान काम केलां, करेक्ट, खंयच्या फॅक्टरीन काम केलां जेतून तुमचो एक्सपोजर ऑफ लावड सावंड आशिल्लो. बरोबर. त्या हेतून संदर्भान आमकां ही लेवल मातशा कमी एजीच्या हेतून आमकां पळयल्ली वता. बरोबर. सो अरावंड 40-45 चेर सुद्दां आमकां केन्ना केन्ना दिसता की येस तेजी नस वीक पडल्या. बरोबर. म्हणजे तुम्ही सांगता की लायक फॉर एक्झाम्पल थोडे लोक असे कामार काम जशा जाग्यार काम करतात जे व्हायब्रेटिंग मशीन्स असतात म्हणजे कसले त्याचा व्हडलो आवाज असता आणि तातूंत हळूहळू त्याच्या म्हणजे पयलींच ताची आवाजाची आयकपाची क्षमता कमी जाल्ल्यान तांकां हे दुयेंस किंवा हो विकार बेगीन जाता अशें म्हणू शकता. बरोबर.
सो डॉक्टर आमी जेन्ना अशें म्हणटात तेन्ना म्हाका सांगात तुमी आतां नाव टॉक लिटल टेक्निकल सायड की तुमी खंयच्या लेवलाच्या आवाजाच्या लेवला उपरांत कारण आजकाल आमी खूब अशे टीव्हीचेर पेपराचेर वाचतात न्ही अमके कडेन पार्टी चलताली ताचो आवाजाचो अमक्या डेसिबलाच्या वयर गेल्लो आनी अमक्या डेसिबल सो वॉट वी आर इग्नोरंट पीपल सो हाचेर तुमी मातशें तुमच्या टेक्निकल भाशेन पण आमकां समजता त्या पद्दतीन सांगात. ओके, आता जेन्ना आमी वॉयस म्हणटात वॉयस हॅज टू पार्ट्स. एक इज फ्रिक्वेन्सी लेवल्स, म्हणजे आवाज वेगवेगळ्या टाईपच्या फ्रिक्वेन्सीन आमच्या कानान वता. बरोबर. एक आणि दुसरो त्याचो पिच म्हणजे कितलो लाऊडनेस आसा. बरोबर. सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ साऊंड. वन इज युअर फ्रिक्वेन्सी लेवल्स अँड वन इज लाऊडनेस. ओके, आमची युजली जी आयकपाची क्षमता आसा ती फ्रिक्वेन्सी आमी चॅक करतना किंवा आमकां जे युजल आयकूंक येता स्पीच फ्रिक्वेन्सी जी म्हणटा ती 500 to 2000 ह्याच्या मध्ये उरता. अच्छा. त्यामुळे स्पीच फ्रिक्वेन्सी जेन्ना आमी चॅक करपाक वतात आमी 500, 1000, 2000 ही लेवल्स मेन धरली वता जे आमच्या रेग्युलर स्पीच फ्रिक्वेन्सी यूज केली वता. बरोबर. त्याची आधी सो लायक 250, 600, सॉरी 8000 दीज आर ऑल द फ्रिक्वेन्सी लिमिट्स विच वी चेक. बरोबर. आता तुम्ही जे म्हटले की खंयच्या संदर्भात साऊंडचो एक्सपोजर जावंक फावना ज्याच्या कारणान तुम्ही प्रोटेक्ट करू शकता तुमच्या कानाक जसे डिस्कोथेक म्हणा. सो बाय क्रायटेरियाज 110 डेसिबल साऊंड्स आर व्हेरी व्हेरी पॉवरफुल साऊंड. त्या जनरल क्रायटेरिया सांगता दीज आर नॉट फिक्स नंबर बट 110 डेसिबलचे जे पल्सेस असतात दे आर बॅड. 90 डेसिबल साऊंड अँड अबाव फॉर अ लॉंगर टाइम मोर दॅन 15 to 20 मिनिट्स एक्सपोजर कॉन्स्टंटली ऑल्सो इज बॅड. सो एक पर्टिक्युलर साऊंडानूच तुमकां हो त्रास जातलो हे सांगपाक म्हाका डिफिकल्ट. पण एक रेंज पळयशात जाल्यार 90 आणि 110 या डेसिबलाचे साऊंड म्हणजे या डेसिबल म्हणजे इतले पॉवरफुल साऊंड हे जर का कानाचेर कॉन्स्टंटली पडपाक लागले जाल्यार डेफिनेटली तुमची नस जी आहा ती दुखावली वता. इमिजिएटली तुमकां कळना पण स्लोली त्याच्या कारणान त्याचे फंक्शनिंग कमी जाल्या कारणान तुमची लेवल्स आयकपाची इन स्पीच फ्रिक्वेन्सी कमी जाता. आणि ज्याच्या कारणान तुमकां मागीर कळटा की अरे हा म्हाका ते कितें कोण सांगता ते कळना. आणि पहिली कंप्लेंट पेशंट घेऊन येता कितें म्हाका आयकूंक येता पण शब्दाचो मिनींग कळना. सो हो जेन्ना शब्द पेशंट सांगता आमकां तेन्ना आमकां कळटा की हेच्या कडेन दुविधा आसा. हेका दिसता आपल्याक सगळें कळटा. बरोबर. पण लोकांक कळटा की हेका कळना. करेक्ट. त्यामुळे तो म्हणटा तेणी म्हटले ते कळ्ळें म्हाका पण ते शब्दाचो मिनींग कळोंक ना. तो हेचो अर्थ ह्या मनशाक ऑलरेडी हियरिंग डेफिसीट सुरू जाला. ऍब्सोल्युटली. सो आम्ही ताका एक्सप्लेन करून सांगता त्याच्या रिलेटिव्ह सांगता की बाबा हे अशे अशे एज रिलेटेड प्रॉब्लेम आसा किंवा एक्सपोजर जाल्या कारणान साऊंडाक हो ह्या लेवलाचेर पावला. आता आयच्या हेतून आमी फक्त चड जाणटेपणांचे सांगता उलयता पण हांव संदर्भात त्याच उलयता. यंग एज किंवा चिल्ड्रनाचे हियरिंग एडाचे इश्यूज हांव काय उलोवपाचो ना आज तेचेरूच उलयता आमी. सो हे जेन्ना 65+ लोक येतात आणि याच्या अगोदर ते काही एक हिस्ट्री दिनात आमकां. बरोबर. की बाबा कान केन्ना व्हांव नाशिल्लो कानाचे होल नाशिल्ले सगळे बरे आशिल्ले आणि आता 65 आणि 70च्या वयर वतकूच म्हाका दिसता की म्हाका चड आयकूंक येना किंवा तेंचे रिलेटिव्ह सांगता आमकां तेन्ना आमी त्या संदर्भात चिंतपाक सुरू करतात की बाबा हेच्या बाकी तर दिसपाक कान बरो आसा पडदो बरो आसा सगळें बरें आसा जाल्यार कानाचे नसचोच दुयेंस आसपाक जाय मोस्टली. त्या संदर्भात मागीर आमी तेंचे फुडली वाटचाल चालू करता. डॉक्टर तुम्ही सांगला जस्ट मातसो आउट ऑफ वे असो कारण इन द टॉपिक हेच काय आता खूप फावटी आमी पळयतात की दो आवर टॉपिक इज पर्टेनिंग टू द ओल्ड एज आमी यंगर एज ग्रुप कोण लॅपटॉप यूज करता कितें आपले जे मोबायल्स यूज करता ते दे यूज दॅट हियरिंग हेडफोन किंवा ते कानान हेडफोन्स इयरबड्स तो हाचो आयकुपाचेर कितें परिणाम जावं शकता इन लॉंग बिकॉज दे आर युजिंग फॉर अ लॉंग टायम. आय एम नॉट सेइंग ओकेजन, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओकेजनल. करेक्ट. नाव आताचे जे न्यू जनरेशन आमी म्हणटात व्हेरी व्हेरी इंटेलिजंट जनरेशन वॉट आय टॉक अबाउट. पीपल ऑलवेज पेरेंट्स हॅव कंप्लेंट्स अबाउट दिस यंगर जनरेशन दॅट दे आर ऑलवेज ऑन द मोबाईल, दे आर ऑलवेज ऑन देअर लॅपटॉप. दिस नाव टेक्नॉलॉजी हॅज गिवन देम सो मच. बरोबर. वाय दे शुडंट यूज इट. सो आपण आम्ही जी एकदम सडनली टोक्याची योजना घेता की त्यांच्यानी कांयच करूंक फावना इज ऑल्सो चुकीचे. प्लस दिस टेक्नॉलॉजी विच हॅज कम विल हॅव सम सायड इफेक्ट्स अँड हॅव सम सायड इफेक्ट्स. So if they use it in a particular kind of a way, this technology can give us leaps and bounds benefits. बरोबर. पण as sound is today's criteria, जे इयरपॉड यूज केले वतात तुम्ही नोटिफाय केले असतील की तुम्ही इयरपॉड जेव्हा यूज करतात त्यांना ते कॉन्स्टंटली तुमचं कान बंद करतात. ऍब्सोल्युटली. त्यामुळे देर इज नो व्हेंटिलेशन. जो साऊंड वेव्ह तो तयार करता तो डायरेक्ट इयरड्रमाचेर वता, बँग करता. It gives a vibration to the eardrum and some part is reflected back. बरोबर.
Now reflected part is there in that cavity between your pod and the hearing aid. And the drum. हय Second wave is already generated, which is also going back. बरोबर So this constant banging without ventilation बरोबर is not good for your eardrum. करेक्ट So ventilation is very, very important for eardrum. So anybody who wants to listen to music for that matter for a long time, I tell them you use a speaker. बरोबर Keep around 25, 30, 40 decibel sound. You बरोबर. hear it. Correct. But ते constant blockage करून जे हाय. ऐकतात is definitely not good. At younger age group, people use it. नस कवळी असता. बरोबर It is in developing stage. ॲब्सोल्युटली तेका तुम्ही डॅमेज करूंक फावना. करेक्ट आता there are different studies which are conducted. त्याचे medical terms I don't want to use. बरोबर. But in general, I want to tell you, don't use more than around 20 to 25 minutes of constant pods. बरोबर If you want to use it, you can remove it, Correct. give a little amount of ventilation, and when necessary, put it back. बरोबर म्हणजे आमी जशें ट्रॅफिकाक म्हणटा जर स्मूथ ट्रॅफिक वचपा जाल्यार ते सगळं 2 वे वचपा जाय वचपाकूय गाडी येवपाक जाय येवपाकूय मेळपाक जाय तशें आवाजाक हें व्हेंटिलेशन जावपा जाय आनी डॉक्टरान सांगलां सी बेसिकली होच आमचो मेन ऑब्जेक्टीव आसता प्रोग्रामाचो की इट इज नॉट जस्ट एक दुयेंसाचें हें वखद अशें सांगना बट एक अवेरनेस निर्माण करची आनी म्हाका दिसता त्या दृश्टीन जेन्ना तुमी आमकां ही माहिती दिता की हे कानातले जे तुमी पॉड्स सांगले ते वापरले फॉर अ लॉंगर टायम मोर दॅन 20 मिनिट्स लॉंगर म्हणजे खूप हितून 24 वरां न्हय नाही, बरोबर. जाल्यार ती नव आसा ती डॅमेज जावं शकता जशें आमी एका ल्हान झाडाची जी बारीक बारीक कोवळी पानां आसा ती जर तोडली जाल्यार ते झाड डॅमेज जावं शकता त्या प्रमाणे ही नव जर डॅमेज जाली जाल्यार इरिवर्सिबल चेंजीस कॅन अकर Correct. सो हें कॉन्स्टंटली करप ना एखाद्या वखद जेवण एकाद दुसरे तुमी एक पद ऐकले की एखादो प्रोग्राम पळयलो इज ओके फायन बट इट शुड नॉट बी अ हॅबीट बरोबर Correct. सो म्हाका दिसता हो इम्पॉर्टंट मेसेज दुसरे ताणें सांगलें की जी टॅक्नॉलॉजी आज अवेलेबल आसा ताचो उपयोग करप पण तो ज्युडिशियस उपयोग करप बेस्ट आपल्याला घेवन बसला रात दीस आपल्या ते मोबायलानूच आसा हे दोळे कान हांचे तांचें एक लिमिटेशन आसा हें लक्षात घेवप तितकेंच म्हत्वाचें सो डॉक्टर म्हाका दिसता ही खूप म्हत्वाची खबरदारी आशिल्ली प्लस सेकंड हांव सांगपाक सोदता राव साहेब की लेवल्स ऑफ हियरिंग म्हणजे तुम्ही जेन्ना पॉड घालता तेन्ना कॉन्स्टंट म्युझिक जरी रन केले तुम्ही जाल्यार सो तेचे डेसिबल मातशे कमी दवरात. अच्छा Don't get that effect of discotheque inside your ears. बरोबर It is constantly banging the drum. It is constantly irritating the nerve. अच्छा After some time, you don't even realize it. तुमच्यात तुम्ही तंद्रीन असतात बरोबर आणि यू डोंट रिअलाइज की बाबा दॅट कंटिन्युअस बँगिंग इज गिविंग डॅमेज. बरोबर सो मधी साऊंड ऑलवेज कीप इट लो. whatever time you want to use it, keep it low as much as you can. What is bare minimal. बरोबर So तिथलं तुमचे damages will be less. बरोबर आणि इन्स्टंटली कळना हे डॅमेजेस विल बी correct. ओव्हर अ टाइम 4-5 वर्सां मागीर तुमकां रिअलाइज जातले की आय हॅव अ प्रॉब्लम. बरोबर बरोबर सो हो एक म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो की हे जे डॅमेज जाता ह्यो जे तक्रारी सुरू जाता ते एक 2-4 वर्सां उपरांत जातात तेन्ना आणि तेन्ना तुम्ही ऐकता तेन्ना तुमकां एडॅप्टेशन तुमकां त्याचा फरकूय कळना की आपण मोठे ऐकता किंवा मोठे आणि आजकाल तरेतरेचे साऊंड्स असतात डॉल्बी अँड वॉट एवर आय डोंट नो मच अबाउट इट तुम्ही त्याच्यासाठी सांगता इवन आय रिमेंबर समथिंग कितें तरी 5 डायमेन्शनल 4 डायमेन्शनल 3 डायमेन्शनल साऊंड आणि हे सगळे जे आसात प्रकार पण हे सगळे थोड्या वेळा खातीर आयकपाक ताचो अनुभव घेवप तातले एन्जॉय करप इज फायन देर इज नो डाऊट अबाउट इट बट इन लॉंग टर्म इन लॉंग यूज इट कॅन बी हेझार्डस करेक्ट डॉक्टर आम्ही जेन्ना आमच्या परत जाणट्या कडेन वतात तेन्ना आमी आज जेन्ना तुमी सांगले की हे वयोमानाच्या हाचे प्रमाण जाता ही नर्व डॅमेज आसता तर म्हाका सांगा हाचे तुमी एक आयडेंटिफिकेशन कशें करप ह्या समस्येचे किंवा ह्या प्रॉब्लेमचे वेन टू गो टू अ डॉक्टर अँड हाव दीस लायन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन ट्रिटमेंट ऑर वॉट एवर गोज ऑन. याच्या म्हणजे पयलीं सांगपाचें म्हणजे हे आमी वी आर टॉकिंग अबाउट अवेअरनेस. प्रत्येकाक हे आमी सांगल्या प्रमाणे हे चेंजीस इतले ग्रॅज्युअल जातात त्यामुळे जो मनीस जाका हो त्रास जाता तेका ती जाणीव जावपाक खूप डिफिकल्ट जाता. बरोबर अंटील अनलेस तो सोशली खूप कनेक्टेड आसा आनी तेका रियलायझेशन जाता मिटिंगेन बसल्या 4-5 जाण की येस हो पर्टिक्युलर पॉयंट म्हाका कळोंक ना. करेक्ट बट ॲट युजली आफ्टर एज ऑफ 65-70 तुम्ही रिटायरमेंट घेतल्या कारणान हे जे सोशल सर्कलाचे जे मिटिंग्स जे असतात ते खूप प्रमाणात कमी जातात आमच्या कम्युनिटीत. करेक्ट पण येस सम पीपल आर स्टील ॲक्टिव्ह ॲट 70 दे हॅव देअर मिटिंग्स बिझनेस मिटिंग्स तो त्यांचे रियलायझेशन इज मोर फास्टर. तांकां कळटा की येस हे फायन पॉयंट्स म्हाका जप करून कळोंक ना सो आय हॅव सम प्रॉब्लेम. बरोबर बाकीच्या लोकांक एज यू सेड मुळ्याची भाजी हय हो इन्सिडन्स खूप लोकांच्या जिवनात जाता आणि मागीर बायल सांगता किंवा त्यांचो मामा सांगता काका सांगता बाबा तुका 4दा सांगले मरे आयकूंक येवंक ना हय आणि तेन्ना ते रियलायझेशन जाता
मे बी ते रिअलायझेशन इन अ नेगेटिव्ह फॅशन जाता म्हणजे बरोबर. प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक केन्नाच दुयेंस जावचें ना करेक्ट हो जो सांगता होच चुकीचो आसतलो Correct. आणि आपल्याक सगळे आयकोंक येता हे युज्युअल नोशन आफ्टर एज ऑफ 65 यू ट्राय टू बिकम मोर हेड स्ट्रॉंग बरोबर कळ्ळें सो ते जावंक फावना कोणी सांगले जाल्यार पयलीं वचून कितें तरी ताणी निष्पन्न एटलिस्ट चॅक करून बाबा बरोबर. आय एम रायट करेक्ट डॉक्टरा कडल्यान सर्टिफिकेट घे हय. बाबा माझ्या आयकपाची लेवल नॉर्मल आसा Correct. दॅट एंड्स द गेम ॲब्सोल्युटली आणि जसे डॉक्टर तुम्ही सांगा आम्ही पळयता म्हणजे एक दोळ्याचे आमकां एक अंदाज आयलो की आम्ही डॉक्टराकडे वता चष्माचे किंवा नंबर आसा किंवा वाडला देंवला वॉट एवर वी चेक बट 99% ऑफ आवर पॉप्युलेशन डोंट गो टू ENT स्पेशलिस्ट टू चेक वेदर हीज हियरिंग एबिलिटी इज इन दॅट नॉर्मल रेंज म्हणजे आमकां आयकपाची जी रेंज आसा जशें डॉक्टरान सांगला त्या रेंजींतल्यान आमकां आयकूंक येता की येना हे आमी कितकेय म्हातारे जाले तरी वचना अनलेस इट इज टोटल डेफनेस बरोबर correct. सो म्हाका दिसता हाचेर एक विचार जावपाचो आणि जशें डॉक्टरान सांगलें तेन्ना समज जशें तुमकां दिसलें की तुमच्या घरातले लोक सांगता किंवा तुमचे मित्र मंडळी सांगता अरे म्हाका अशें कमी म्हाका दोनदा सांगल्या पण हाका किंवा मोठ्यान सांगल्याच आयकूंक येता अशें जेन्ना तुमकां दिसता इट यू कॅन अंडरस्टँड इट फक्त यू शुड नॉट बी रिजिड की म्हाका सगळें आयकूंक येता तुमीच सारकें सांगनात म्हणून दॅट इज इम्पॉर्टंट ते करनासतना असो जर तुमी मातसो अप्रोच दवरलो आणि डॉक्टरा कडेन इट इज नॉट अ बीग थिंग बाबा तुमी खंय तरी मुंबय वचपाक जाय त्या मशिनान वचपाक जाय तुमकां 3 दीस लागले अशें काय ना इट इज जस्ट आतां सगळ्याक डॉक्टर्स आसात Correct. मशीन्स असतात इट कॅन बी चेक आणि तुमकां आत्ता नाव वी आर कमिंग टू मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर डॉक्टर नाव इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट हाऊ टू गो अहेड वन्स आता तुमचे निदान झाले की आज सी वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नॉलॉजी हॅज चेंज टोटल मॅनेजमेंट ऑफ आवर लायफस्टायल एक काळ आशिल्लो आमी ट्रंक कॉल मुंबय करताले वरांच्या वर वाट पळयताले म्हजो नंबर केन्ना लागतालो Correct. आज आमी अमेरिकेक 2 सेकंदांनी उलयतात Correct. तो कितें करता ते पळयता तो खंय पावलो ते पळयता ताचे खंय बाबा हेका ट्रॅक करतात वॉट एवर इट इज Correct. सो ऑल दिस टेक्नॉलॉजी हॅज चेंज द प्युअर लायफस्टायल ऑफ द ह्युमन बींग ह्या संदर्भात जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आयकुपाचो प्रॉब्लम किंवा आयकुपाची समस्या जी आसा ताचें मॅनेजमेंट ताचें निदान आनी ताका टोटल एक नवो जो रिवॅम्प म्हणटा की पॅराडायम शिफ्ट आसा ताचे विशीं तुमचें स्पश्टीकरण सांगात. ओके डॉक्टर राव तुम्ही जसे सांगले तसे एक म्हाका मेसेज एक हांगा दिवपाचो आसा सगळ्यांक की आफ्टर एज ऑफ 65 जशें आमी केन्ना ECG काडपाक वतात ब्लड प्रेशर रेग्युलर चेकअप करतात Correct. कार्डियक चेकअप आसता कितें अल्ट्रासावंड करून घेतात बरोबर दोळ्याचो चेक तर आमी 45 प्लस जालो की आमी सुरूच करतात हय तशें आफ्टर एज ऑफ 65 जरी तुमकां दिसलें की तुमकां दुयेंस ना करेक्ट तुमकां दिसलें की दुयेंस ना तरी डॉक्टरा कडेन वचून एक सिंपल नॉन इंटरव्हेन्शनल टेस्ट एक करून टेस्ट आसा हय. ऑडिओग्राम हय. करून घ्या बरोबर तुमकां तुमचेच कळटा की बाबा खंयच्या लेवलाचेर आसात तुमी बरोबर आणि कितली टाइम तुमची नस आणि अशी रेग्युलरली काम करतली Correct. एज सिंपल एब्सोल्युटली ऍटलिस्ट ब्लड काडपाक तुमकां तोपचें पडटा करेक्ट हांगा ते इट इज नॉन इंटरव्हेन्शन एक ल्हानसो एक स्पीकर टायप तुमकां हेडफोन दिलो वता हय. आणि तुमकां आमी डिफरंट साऊंड्स दितात करेक्ट ते साऊंड तुम्ही कितले क्लिअरली आयकतात करेक्ट ते आमी नोट करतात ते नोट करून आमी एक ग्राफ काडटात हय. ताका आमी ऑडिओग्राम म्हणटात करेक्ट सो प्रत्येक हांवें पयलीं सांगल्या भशेन फ्रिक्वेन्सी आणि डेसिबल हय हे पळोवन आमी एक ग्राफ काडटात नॉर्मल कित्याक 0 ते 25 डेसिबल इतले पर्यंत तुमकां सगळ्या फ्रिक्वेन्सीन ते आयकपाक येवपाक जाय रायट फ्रॉम 250 टू 8000 तेतून जर का मदीं तुमकां खंय कमी दिसले जाल्यार आमकां ते ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दिसता की बाबा हा ह्या फ्रिक्वेन्सीन तांकां मातसो प्रॉब्लम आसा बरोबर तो मेन सांगपाचें म्हणजे कितें स्वता जर का 65 एजीचेर जर का येवन चॅक करशात हय इट बिकम्स इझी बरोबर. फॉर यू टू नो युअर सेल्फ करेक्ट फुडें कितें करपाचें दॅट इज अ डिफरंट गत Absolutely. एटलिस्ट आपल्याक प्रॉब्लम आसा की ना हय सो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ युअर हेल्थ पॅकेज एब्सोल्युटली हेल्थ पॅकेज जे आमी वतात हाली ना ब्लड टेस्ट कर माझे ECG कार्ड वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स लाईक ब्रेन हार्ट हय eyes but ear I don't know it is always taken a last bench ear has always taken a last bench बरोबर so in that case also I want to tell you there was Helen Keir who was blind deaf हय so because of that she couldn't speak हय so she was asked by one of the colleagues in her braille language whatever she learned that if given a chance what sense organ you want back from God if God comes in front of you हय so she said I want to hear करेक्ट I will prefer to hear than I want to see एब्सोल्युटली so she realized that what sense organ should be at number 1 एब्सोल्युटली but आमच्या normal Lifestyle. जीवनान ear has taken a back bench I don't know why करेक्ट okay now regarding that investigation तुम्ही म्हणतात जसे आम्ही सांगले की पहिले आम्ही ऑडिओग्राम करतात ऑडिओग्रामान आमकां सगळें कळता की बाबा त्याची लेवल खंय आसा हय
जेन्ना आमकां कळटा की ही लेवल कमी जाल्या इज ओनली बिकॉज ऑफ नस ते इम्पॉर्टंट आसा किंवा बाकी आनी खूप कारणां आसात. करेक्ट. तर आमी त्या हितून आज काय उलयचे ना बिकॉज हे जाणटेपणांचे विकार असल्या कारणान नॉलेज. सो जेन्ना आमकां कळटा की ही नस वीक जाल्या कारणान हो प्रॉब्लेम सुरू जाला तांकां, देन आमी तांकां सांगता की बाबा इतली इतली डेसिबल तुजी लो आसा. तो आमी एक पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करतात इन जनरल बाय अ फॉर्म्युला. 20% कमी आहा, 30% कमी आहा, बिकॉज जोपर्यंत तूं समोरच्या मनशाक सांगिना टक्केवारी कितलो कमी आहा absolutely. त्यांच्या मनात ते कल्पना कळना ग्राफ पण फुडें कितें. हय करेक्ट. सो जेन्ना आमी तांकां सांगता की इट इज बिकॉज ऑफ नस आनी हेका करेक्शन पॉसिबल आसा. करेक्ट. करेक्शन पॉसिबल आसा. फक्त तेका मेडिसिन्स ना, करेक्ट. सर्जरी ना. बरोबर. सो जेन्ना हे दोन ना म्हणटा आमी तेन्ना द थर्ड ऑप्शन ओनली इज कानाचे मशीन. बरोबर. वेन वी टॉक अबाउट हियरिंग एड्स. हय. सांगपाचें म्हणजे हालीं जर का तुम्ही हियरिंग एड कोणाक सांगले की दे लूक अपॉन यू एज इफ यू हॅव गिवन सम 2 बॅड वर्ड्स. बिकॉज अजूनही तो कन्सेप्ट असा लोकांच्या मनात की कानाचे मशीन घालप इज जागतीक सांगप की आपूण हँडिकॅप जालो, आपूण बेरो जालो. बरोबर. कळ्ळें तुमकां. पण आतांची मशीन्स आणि आतांची टेक्नॉलॉजी जी ज्या हायटार पावला त्या हायटार जर का तुम्ही ती मशिनां घेवपाक पयलीं किंवा पयलीं दे आर सो स्मॉल, दे आर स्मॉल नायस अँड दे वील गिव यू बेनिफिट. ऑलमोस्ट रिकवरी इज 95% ऑफ हियरिंग इज बॅक. ओ फॅन्टास्टिक. 95%. करेक्ट. डॉक्टर मातसो इंटरव्यू परत सांगता ही सारखी गजाल आयकून घ्या. डॉक्टरान एक महत्वाचो मेसेज आमकां दिला ह्या कार्यावळींतल्या निमतान की जर तुम्ही योग्य वेळार दोतोरा कडेन वचून तपासणी करून गरज पडटा त्या प्रमाणे जे तुमकां आयकुपाचें यंत्र आसा तें जर तुम्ही वापरलें जाल्यार तुमकां 95% तुमची हियरिंग म्हणजे आयकुपाची क्षमता परत रिस्टोर करूं येता, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टुडेज वर्ल्ड. करेक्ट डॉक्टर. येस. सेकंड थिंग हांव एक सांगपाक सोदता की ही जी मशीन्स आसात दीज आर ऑल टेक्नॉलॉजी. ओके. करेक्ट. So because technology is growing day by day, even the cost of the machines is going higher day by day, as well as that when the technology becomes little old, the prices also come down. Drop down. So it will be surprising for everybody to know that today's machines, what we talk about are more digital machines. बरोबर. म्हणजे जेतून तुमची लेवल आयज आमकां ही मेळ्ळी जाल्यार आमी ती एडजस्ट करू शकता. करेक्ट. एक वर्सा मागीर लेवल सकयल मेळ्ळी की ती सुद्धा तेतूनच एडजस्ट करपाक मेळटा. म्हणजे तुमकां नवीन नवीन मशीन घेवपाची गरज ना. करेक्ट. सो ही सगळी टेक्नॉलॉजी पळोवपाक गेल्यार तर जवळजवळ 8-8.5 हजारापासून मशीन जवळजवळ 6-6.5 लाख पर्यंत एक मशीन आसा. बरोबर. तो प्रत्येकाच्या बजेटा प्रमाणे यू कॅन सिलेक्ट अ मशीन. ऑलवेज ट्रायल्स आर गिवन. तुमकां दाखयलें वता की तुमकां मशीन घालून कितलो बेनिफीट जातलो. बरोबर. दुसरी गजाल हितून कितें जाता, पेशंट घातल्या पेशंट वॉन्ट्स 100% बेनिफीट. बरोबर. इट इज लायक स्पेक्टिकल्स. तो एक हांव तुमकां पॉयंट सांगपाक सोदता की तांणी चश्मो घातलो की ताका 6x6 विजन मेळ्ळी. सो ही इज व्हेरी हॅपी. करेक्ट. कानाच्या मशिनाक तुमकां अकस्टम जावपाक मिनिमम 3 आठवडे ती मॅक्झिमम 4 म्हयने लागतात. त्यामुळे हे पेशंटान पयलीं याद दवरपाक जाय की बाबा एक दीस मशीन घालतलो आणि दुसऱ्या दिसा कंप्लेंट घेवन सांगतलो की बाबा हे मशिनान म्हाका सारकें जायना. बरोबर. हे सगळ्यात चुकीचें आसा. बरोबर. 8-10 वीक जाले की तुम्ही आयले, रिएडजस्टमेंट जाले आणि तरी तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा एडजस्टमेंट करपाक मेळटा. पण पेशंटान मातशे 5 years घेवपाक जाय. बिकॉज हेतून तुमकां 100% बेनिफीट मेळना जशें चश्म्यान मेळटा. बरोबर. बट 95 to 96% बेनिफीट मेळटा आणि तुमचें लायफ एब्सोल्युटली नियर नॉर्मल जाता. व्हेरी गुड. डॉक्टर म्हाका दिसता ह्या कार्याच्या निमतान बरीच मोलादीक माहिती तुमी आमकां सांगली आनी म्हाका दिसता इतके इट इज रियली इन्फॉर्मेटीव. हाचो जो फायदो आसा तो सगळ्या आमच्या लोकांक आनी पळोवपी सगळ्या लोकांक जातलो असो अशी आमी आशा दवरता. आनी मुद्दम तुमी वेळ काडून स्टुडियोन आयले आनी ह्या विशयाचेर खरें म्हणजे हाचेर उलोवपासाठी इतकें आसा पण कितें आसा वेळेची मर्यादा आशिल्ल्या कारणान ह्यो आयचो एपिसोड आमी हांगा कवर अप करता. तरी पण आमी परतूय मेळचे आनी आनीकय विस्तारान चर्चा करची ह्या सगळ्या मशिना विशीं. तरी आयची कार्यावळ सोंपयतना सगळे आमचे हॅलो दोतोर पळोवपी आसात तांचे वतीन आनी आमच्या प्रुडंट मिडिया टीमचे वतीन तुमकां काळजान देव बरें करूं. तशेंच तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं.